मोजा बाय पिपिता थोलो भाय मोगाळ गोंयकारांनो डोल मोजा बाय हे कांतार आयकतोच आदल्यापणायलो भुरगेपणायलो उगडास येता जाणट्यांचो उगडास येता जुलायाच्या 26 जुलय आमी ग्रँड पॅरंट्स डे शेपाय शेमायचो दीस आमी मनयता आनी हो दीस मनयता आसतना आमी आमच्या पाय मायंचो जाणट्यांचो शेपाय शेमायचो आमी उगडास करता म्हणून ह्या दिसा तांचो उगडास करून तुमकां 2 काणयो हांव सांगूंक सोदतां म्हाका दिसता न्हू ही जी काणी तुमच्या मुखार हांव दवरता ती हांवें घडूंक ना ती हांवें वाचलेली म्हाका बरी लागली देखून तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां एक बापूय आसलो डोल मोजा बाय न्हीद मोजा बाय म्हणून कांतारां करून आपल्या ल्हानशा बाबाक न्हिदयतालो आनी ल्हान आसलो व्हडलो केल्लो आतां ताच्या बाबाक 30 वर्सां जालीं 30 वर्साचो जावन काजारूय जावन 2-4 वर्सां जालीं काजराची आतां हो ताचो भुरगो 30 वर्सांचो भुरगो बायलेक सांगाता घेवन डिसायड करता आपल्या बापायक अल्बेरीन घालून ओल्ड एज होम घालूंक म्हणटकीर सगळें डिसिजन केल्ले उपरांत बायची 2 बॅगां आसलीं ती घेतात गाडयेन घालतात आनी वेतात ओल्ड एज होमीन आनी थंयसर पावल्या उपरांत हो आपल्या बापायक घेता आनी ओल्ड एज होमीन भितर सोदता जाणट्याच्या घरांत आनी थंयसर रिसेप्शनिस्ट आसलो कावंटरार तो ताका एक फॉर्म भरूंक दिता आनी फॉर्म सगळे डिटेल्स घातले उपरांत एड्रेस घातल्या उपरांत थंयसर रिसेप्शनिस्ट जाता टीव्ही जाय एसी जाय वॉशिंग मशीन जाय आनी कितें जाय हो चेडो 30 वर्सांचो मातसो आबूज जाता आनी आपल्या बायलेक फोन करता म्हणून तो पोत्तून गाडये कडेन वेता आनी गाडये कडेन बायले कडेन उलयता विचारता ह्यो सगल्यो फॅसिलिटीज आपल्या बापायक दिवच्यो वो दिवंक नाका पळय त्यो आनी चेडो फोनार उलयता आसतना हो जाणटो बापूय नोजो कसो चलोवन येवन रिसेप्शनीस्ट चेडवाक सांगता बायगो म्हाका टीव्ही नाका म्हाका एसी नाका म्हाका कसल्योच फॅसिलिटीज नाका ह्यो सगल्यो फॅसिलिटी सवलती हांवें घेतल्यो जाल्यार म्हज्या चेड्याक आनी म्हज्या सुनेक टेन्शन जातलें झगडीं जातलीं ह्यो फॅसिलिटीज म्हाका नाका म्हज्या भशेन शीत कडी आसा तितलीच पुरो आनी असो उलयता आसतना तितल्या म्हणसर चेडो 2 बॅगां घेवन येता आनी भितर सोदता आसतना त्याच वेळार त्या ओल्ड एज होमाचो डिरेक्टर एक पाद्री एक यादनीक थंय येता आनी ताच्या बापाय लागीं उलयता आनी बापाय कडेन उलयता तो पळोवन हो चेडो 30 वर्सांचो सारको शॉक जाता आनी भितर सरोन फादराक हॅलो केल्या उपरांत फादराक विचारता फादर तूं म्हज्या बापाय कसो वळखताय हॅव यू ऑल मॅट बिफोर आनी इल्लोसो वेळ उगीच रावन हो यादनीक भाव आतां जाणटो ह्या दादल्याक 30 वर्सांच्या दादल्याक सांगता 30 वर्सां फाटीं हो तुजो बापूय हांगासर आयिल्लो हांगासर न्हयच ओल्ड एज होम पूण ऑर्फनेजूय आसा अनाथ भुरग्यांकूय हांव तांचो केअर घेता आनी जायतो लोक हांगासर येता एडॉप्ट करूंक 30 वर्सां फाटीं तुजो बापूय आयिल्लो ह्या अनाथ भुरग्यांक जेवण दिवंक चॅरिटी करूंक आनी जेवण दिता आसतना हे सगळे भुरगे अनाथ भुरगे जेयता आसतना हो ल्हानसो भुरगो येता आनी तुज्या बापायक पांयांक गोड दोता वेंग मारता तुजो बापूय ह्या भुरग्याच्या मोगान पडोन ताका एडॉप्ट करता आनी ताका घेवन घरा वेता म्हाका दिसता न्हू आयच्या संवसारार नो धर्मारी जाल्यार जायतीं आवय बापूय शेपाय शेमाय रडटात भुरगीं आसून रडटात कोण तरी भुरगीं ना जाल्यार रडटात ह्या संवसारान आमी जायते अनउपकारीपण आमी पळयता वी सी सो मच ऑफ अनग्रेटफुलनेस टुडे वय सगलीं बिजी आसात सगळें कामां आसात पूण जाणटीं आमचे आवय बापूय आशेतात लिटल बीट ऑफ ग्रेटफुलनेस इल्लेशें तरी उपकारीपण दाखोवंक आमच्या आवय बापायन शेपायन शेमायन जायते करून दिल्ले आहा घरां बांदून भाटां बेसां दिलेलीं आसा द चिल्ड्रन एंड ग्रँडचिल्ड्रन रिसीव फ्रीली ऑल दीस थिंग्स पूण हाचे कॉस्ट आवय बापायन शेपायन शेमायन केलेले आसा हांवें तुमकां स्टोरी सांगल्या ह्या दादल्यान त्या भुरग्याचे सुसरे करून एडॉप्ट केलो घरा व्हेलो आनी आतां तोच भुरगो आपल्या त्याच बापायक त्याच घरान पोतून धाडटा हे देवळ्ळो इन्सल्ट वॉट अ ग्रेट अनग्रेटफूल एटिट्यूड पूण आमच्याय जायत्या घरांनी अशें घडटा अशें जायना जावंक आमचें मन बदलूंक
आमचो एटिट्यूड बदलूंक हे म्हजे मागणे आनी ही काणी तुमच्या मुखार आमी दवरल्या. मोगाळ इश्टानो, जाणटी आमची आवय बापूय, आमची शेपाय शेमाय जावन आसा आमची गिरेस्काय, ती जावन आसा आमची जाणबाय. आमी तांकां मान आनी रेस्पेद दिवंक फावो. निमाणी वर्सां निमाणे दीस कुशालकायेन रेस्पेदान सारूंक तांकां हक आसा. म्हणटूच हो म्हजो उलो भुरग्यांक नाती नातरांक, तुमच्या आवय बापायंक, जाणट्या शेपाय शेपायंक केन्नाय तरी कॉल करा. सुमनाक एक पाट तरी फोन मारून ताची खबर घेया, जरी तो तुमी पयस आसा जाल्यार. कॉल करप म्हणजे म्हाका उगडास जाता आनी एक काणयेचो. एक जाणटो बापूय आसलो, ताच्या लागीं आदलो नोकिया ल्हानसो फोन आसलो, नॉट अ स्मार्ट फोन, ऑर्डिनरी फोन. आनी एक दीस हो जाणटो बापूय हो फोन घेता आनी मोबायल शॉपार वेता आनी मोबायल शॉपा वाल्याक सांगता, बाबरे म्हजो फोन चॅक कर, म्हजो फोन वाजोन असो दिसता. आनी फोन चॅक केले उपरांत हो शॉपवालो त्या दादल्याक सांगता, अंकल तुजो मोबायल एकदम बरो आसा. आनी अंकल उगीच रावता आनी मागीर म्हणटा, जरी तर म्हजो मोबायल बरो आसा जाल्यार म्हजो चेडो म्हाका फोन कित्याक करिना. इश्टानो, आमच्या जाणट्यांक आमी दुखोवचें न्हू, फावो तो मान आनी रेस्पेद ताका दिवचो. जायत घोडे कांय कारणाक लागून दुडबांचो आदार दिवंक जायना. जायत घोडे आदलो राग धरून बोगसोणे नासतना मोग करूंक जायना. पूण मान आनी रेस्पेद आमी तांकां उणो करचो न्हय. आमी हो संवसार सोडून वेता आसतना कुशालकायेन, मोगान, शांतीन, रेस्पेदान वचोंक सगल्यांचो आवडो. आयज तांकां, फाल्यां आमकां हें गोट मोतीन आमी दवरचें. सगल्या जाणट्यांक, भोव करून जाणट्या आवय बापायक, शेपाय शेमायक हॅपी ग्रँड पॅरंट्स डे म्हूण हांव दिता. आय विश ऑल द ग्रँड पॅरंट्स अ व्हेरी हॅपी अँड हेल्दी ग्रँड पॅरंट्स डे. देव बरें करूं.